आयतार 28 सप्टेंबर 2025 साध्या काळाचो 26वो आयतार। मुखेल वोळ जितले सूख भोगले तितले लाजारान दुख सोसले। नियाळाक आधार आधुनिक काळार आमचे कसलेय समारंभ आसात जाल्यार आमी दोबाच्यान समारंभतो। देखीक 21वो वाडदीस, लग्नाची 25 व 50 वर्सां, पयलो कुम्यांव, काजार आदी आमची खुशालकाय दुसऱ्या सवें वांटप हें वायट न्हय, पूण ती आमी कोणा सवें आनी कशी वांटाव तें चड गरजेचें। समारंभणी हिसबा भायर देस्पेस, फायरवर्क्स जे आमचे सृश्टीक वायट, जेवणाचो इबाड आदी। लुकाच्या शुभ वर्तमानांत जेजू म्हणटा, पूण तूं जेवण दिताय तेन्ना दुबळ्यांक, घोड्यांक, थोंट्यांक आनी कुड्यांक आपय। तांच्यान तुजें आपोवणें बाद करूंक जायना म्हणटच तूं भागी जातलोय। आयच्या शुभ वर्तमानांत त्या गिरेस्त मनशान कांयच वायट करूंक ना, पूण ताच्या दारवट्यांशी आसलेल्या गरीब लाजाराची ताणें केन्नाच निगा घेवंक ना, ताचे सवें दया दाखोवंक ना। ह्या पासत तो यमकोणांत वेता आनी लाजार सर्गींच्या वैभवाक पावता। आयज जेन्ना आमी लौकिकांचो दीस समारंभताव, बावतिस्मा दिसा जेजूच्या त्रिपेट कार्यांत आमकां वांटो मेळ्ळा। आमी जेजूच्या पावलांनी चलून कसलेय समारंभ आसतात तेन्ना तांतूंतले थोडें काडून गरीब गरजेवंता सवें उदार जावंक वावरुया। म्हजो थाराव आमचे समारंभ आसतात तेन्ना गरीब, दुबळ्या, अनाथा सवें उदार जावंक तांचो भरवासो वाडोवंक वावुरतले।